नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। विधानसभेक 550 वयर उमेदवारी अर्ज निमाणे दिसा 150 वयर अर्ज शेनवाराच्यानी सोमारा विड्रॉवला उपरांत विधानसभा उमेदवारांची वळेरी फायनल। गोंयांत कोविडाचे दिसपट्टे बळी वाडटा। तिसऱ्या ल्हारांत 100 वयर सोंपले। शुक्रारा आनीक 20 गेले। चडशे वाशीन नाशिल्ले। 1,500 नवे दुयेंती। पॉझिटिव्हिटी 28%। बीजेपीचो कुमार जुवे डॅमेज कंट्रोल। भाऊ पुत्र सिद्धेशाचो पत्तो कापून केलो सचिव। प्रचाराक धाडलो वास्को। तानावडे म्हणटा उत्पलाक पर्रीकाराचो पूत म्हूण मान। सिद्धेश हो कार्यकर्तो। गोंयांत डबल इंजिन फेल। सरकारान कसलीच कामां केल्ली नात। फुटीरांक सुवात ना। नवे चेहरे फुटचे नात। काँग्रेसीक एक चान्स दिवचो। कर्नाटकाचो डीकेशी गोंयांत। लुईझीन फातोड्डेच्यान सल्लो फाटी। सगळे टीएमसी उमेदवारांचो प्रचार करूंक सोदता म्हूण फाटी सरता। लुईझीनाचे राजांव विजया आड आदोगाद सियोला वाज उमेदवार। वाघेरी कसलेंच बांदकाम केल्लें ना। जमीन प्रायव्हेट। झुडपां मारून नितळ केल्यांत। झाडां मारूना। परवानगी घेवन इको प्रकल्प करूं येता। पक्कें बांदकाम ना। रानां खात्याची जाप। पद्मश्री भौमानिस्त स्वामी ब्रह्मेशानंदाचार्य। फुटबॉलर ब्रह्मानंद शकवाळकाराचो राजभवनांत भोवमान। राज्यपाल म्हणटा गोंय खेळा आनी धर्मीक मळार गिरेस्त। विधानसभेक निमाण्या दिसा मेरेन 550 वयर उमेदवारी अर्ज। ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा सांजे मेळून आजी माजी आमदार मंत्री तिकेट न्हयकारिल्ले विद्रोही अपक्षांचे मेळून 300 अर्ज। शेनवारा अर्जांची छाननी जावन विधानसभेच्या रिंगणात उमेदवारांची वळेरी सोमारा फायनल। वर्स 2017चे वेंचणुकेत 9 पक्ष अपक्ष मेळून 250 उमेदवार आशिल्ले। शुक्रारा शेकड्यांनी उमेदवारांनी वेंचणुके खातीर नॉमिनेशन अर्ज भरले। निमाण्या दिसा अर्ज भरपाक बरीच गर्दी। माझो एकमेव एक कलमी वचननामो म्हणूया किंवा जाहीरनामो असो आसा की सर्वसामान्य लोकांचं दैनंदिन जीवन सुखमय करूचो प्रयत्न मी माझ्या ह्या उमेदवारींतल्यान करतले। आपल्या घरान बसून कितें खा कितें पी म्हणून जे सांगता, आज जो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान मोग येता न्ही आनी आशिर्वाद येता न्ही, रिजल्ट कितें आसूं पूण ते म्हज्या लायफाक पुरो जातले। म्हाका जे पूर्ण जिवनान हांवें जे अनुभव ना पळय तो अनुभव म्हाका आज जेन्ना हांव कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवता तेन्ना दिसून येता आनी तो अनुभवाचो रिजल्ट तुमकां 10 तारखेक त्या आशिर्वादांचो रिजल्ट तुमकां 10 तारखेक दिसून येतलो। समस्या पेडण्याचें नियोजन ह्या फुडल्या 30 वर्सांचें आमकां करचें आसा। पेडण्याची भावी पिढीचें आयुश्य आसा कारण कॅजिनो सारको विश ह्या पेडण्यान पावलेलो आसा। सो तेजेरय आमचो लक्ष आसा ह्या विश येवचा न्हय तेजे खातीर आमी गेल्या 3 वर्सां खातीर आमी काम करतो की ह्या विश आमच्या फुडल्या पिढीक खंय तरी बरबाद करतला। ह्या विश पेडण्यान येवंक जायना हेच्या खातीर आमी काम करतो। फुडल्या मतदारसंघाक जर आमकां नेतृत्वाची जर गरज आसा जाल्यार त्या हसल्या स्थानीक नेतृत्वाची गरज आसा जो हांगासरलो आसपाक जाय, ह्या मातयेंतलो आसपाक जाय। दर वेळा सांगता की ह्या मातयेंतलो आसपाक जाय आनी कारण की हांगासरल्यो ज्यो समस्या आसात की हांगासरल्यो ज्यो ग्रिवन्सीस आसात तो स्थानीक मनीसूच ते जाणून घेवंक शकतलो। त्या जाग्यार पळय भोंवता थंय आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा पूण बरो आनी खरो हेतून डिफरन्सूय आसा खूब। तो खरो रिस्पॉन्स कितें तो म्हाका दिसता तुमी आमकां दिवप। आमी बरो म्हणून सांगता तुमी खरो सांगपाचो आमकां। थंय चडशा लोकांक एक लाचारीचें पळय जिवन जगता तें लाचारीचें जिवन त्या मडकय मतदारसंघाच्या लोकांचें बंद जावंक जाय। आयज धारेश्वरी देवी कडेन हांव आयज मागणें मागूंक येयल्लो की बाबा भरघोस लोकांचो म्हाका साथ दिवनी। लोकांनी म्हाका आज फुडें काडलेलो आहा तेतूंत भितर लोकांची जी इच्छा आसा पूर्ण करपा लागून म्हाका सदांच देवानी साथ दिवचो इतलो मागता। मागीर बीजेपी बरी म्हणून बीजेपी वांगडा 15 वर्सां काडली
आयज आमचे जितले एम्प्लॉई भुरगे आसलेले एका भुरग्याचे पासून काम जावना. सो आमी हे पार्टेक विचारले आहा. सुजय म्हापसेकराचो विजय निश्चित आहा हे हांव ठामपणान सांगूंक शकता. आनी आमी निवडून दितले म्हणजे दितले. सो ते येऊन पळोवपाक गेल्यार हे फक्त आमचे शेतां भाटां उडोवन हे फक्त रोड हाडूंक शकता. फक्त कित्याक मोपा एअरपोर्ट लोकांक इतले रस्ते गरजच ना. कित्याक हे फक्त कसिनो आनी खंयचे व्हडले प्रोजेक्ट येता, हॉटेलां येता, तांकां लागून हे फक्त रस्ते करपाक सोदता. पेडण्याचे सीट हे आमच्या हातीन आसा आनी आमी RGB रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे पेडण्याची सीट आमची जिखून दाखयतले. आमकां एक गजाल कळून येयला की अजून पर्यंत महिलांचो वापर हो फक्त प्रचारा खातीर केलो गेला. तेंची समस्या कितें आसा, तांकां डे टू डे लायफान कितें प्रॉब्लम फेस करचे पडटा ते कोणूच करोडांनी रुपयांचे प्रोजेक्ट जर येयले गोंयांत आमच्या मांद्रे मतदारसंघात जाल्यार तेतूर मॅक्झिमम लोकलांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाकूच जाय आनी तेचेर आमचो भर आसतलो. रिस्पॉन्स म्हणजे आमी सदांच लोकांचे बरोबर आहा. पीपल आमी वी आर इन कनेक्टिविटी विथ द वोटर्स ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो एवरी नाव एंड देन आमी लोकांचे बरोबर आहा. आनी लोक सांगता कित्याक तुवें इतलें कार्य केलां. थोड्या टायमा भितर विदीन 1 year दॅट वॉज कोविडान गेले. कोविडांनी भरपूर तुवें आमकां हेल्प केला. आमकां तूच रिपोर्टी जावं. Always there is election and competition, but who is the best will win. Who has delivered the best will get the credit, and whoever is with the people will get it. I am with the people, and people are with me. So how is the response of the people for you? The response is this: where because of response of the people, I am become a candidate. Victor to boss, आम्ही तुका निवडून हाडटा. तुम फॉर्म भर, आम्ही तुका हाडटा. सो तांकां हांवें आतां रिप्लाय दिल्या की हांव कॅन्डिडेट जाला and they will vote for me and they will make me a victorious. अर्ज भरून जाले. आता शेनवारा छाननी. 31 जानेर मेरेन अर्ज फाटी घेवंक मुजत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोविडाच्या तिसऱ्या ल्हारांत गोंयांत 100 वयर गेले. दिसपट्ट्या मरणाचो आंकडो वाडत आसा. शुक्रारा 20 गेले. चडशे वाशीन घेवन आशिल्ले. आंकडो 110क तेकलो. फाटल्या 4-5 दिसांत मरणां नेटान वाडटात. शुक्रारा 1,500 नवे दुयेंतींची भर. पॉझिटिव्हिटी 28%. वाशीन घेवन आशिल्ल्याचे जिवाक धोक्याची शिटकावणी हेल्थान आदींच दिल्या. दिसपट्ट्या मरणाचो आंकडो वाडत आसा. चडशे वाशीन घेवंक नाशिल्ले. आंकडो 110क तेकलो. फाटल्या 10-11 दिसाचो आंकडो पळयल्यार तुमकां कळटले. जानेवारी 18 स मरणां टेस्टिंग जाल्ले 5,508. 19 तारखेर 7 मरणां टेस्टिंग जाल्ले 10,153. 20 तारखेक 9 मरणां टेस्टिंग जाल्ले 8,295. 21 तारखेक 9 मरणां 7,130 जाल्ली टेस्टिंग. जानेवारी 22 8 मरणां 7,229 जाल्ली टेस्टिंग. जानेवारी 23 8 मरणां 3,937 जाल्ले टेस्टिंग. जानेवारी 24 5 मरणां टेस्टिंग 4,273. 25 जानेराक 8 मरणां टेस्टिंग 5,597. 26 जानेराक 7 मरणां टेस्टिंग जाल्ले 4,317. 27 जानेराक 15 मरणां टेस्टिंग जाल्ले 3,402. आनी 28 जानेराक एकूण 20 मरणां आनी टेस्टिंग जाल्ले 4,649. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीचो कुमार जुवेचो बंडोबा थंड. भाऊचो पूत सिद्धेशाचो पत्तो कट. मात बंड नाका म्हूण बीजेपीचो सचिव केलो. अध्यक्ष तानावडेची सिद्धेशाक घेवन घोशणा. उत्पल पर्रीकार आनी सिद्धेशाची खंय तुलना जावंक शकना. पर्रीकाराचो पूत म्हूण उत्पलाक मान. सिद्धेशान खंय पार्टी खातीर काम केलां. आयकता ताका सांगूंक बरें म्हूण तानावडे सांगता. फाल्यां पणजेन बरो कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीन घेवनी. हांव आय एम रेडी टू गो बॅक. हें आसा की हांवें इंडिपेंडंट कंटेस्ट करपाक जाय. सिद्धेश आनी उत्पल अशें कॉम्पिटिशन करता. कुमार जुवे आनी बंड नाका म्हूण बीजेपीन दुखावलेल्या सिद्धेश श्रीपाद नायकाक सचिव केलो. खासदार मंत्री श्रीपाद भाऊच्या पुताचो पत्तो कापून मडगेकाराच्या बायलेक बीजेपीची तिकेट. तुमकां कितें म्हणटा हांवें पयली प्रायोरिटी सिद्धेशाक मेळूं जाय म्हणजे डेफिनेटली आजूय म्हजें तेंच मत आसा. पण म्हजें मत हें फायनल मत आसूं शकना. आय एम नॉट द ऑथॉरिटी. हांव केवळ रिकमेंड करपाक शकता. आमची स्टेट इलेक्शन कमिटी ही रिकमेंडेशन दिवपाक शकता. पण निर्णय जो आसता तो केंद्र घेता. कारण केंद्रात व सबंद देशभर वेगवेगळे विशय असतात, वेगवेगळे त्यांचे स्ट्रॅटेजी असतात आणि त्या स्ट्रॅटेजीच्या आधाराचेर अशा तरेचे निर्णय जातात.
आनी काल आमचे भितर एक निर्णय जालो, कारण आमी बरेच दीस सिद्धेशाक आमकां स्टेट म्हणून ताका काम करपाक हाडपाचो आसलो, पण एक इलेक्शनाक ताका इंट्रस्ट आसले म्हणून ते कितें जाता तें पळोवया. कदाचित जर इलेक्शनाक जर जालें आसत जाल्यार ताका थंय दवरप, अदरवायज ताका आमी स्टेटीर हाडप अशें ठरयल्लें. आनी आज हांव भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीन आज घोशणा करता की सिद्धेश श्रीपाद नायक हे भारतीय जनता पार्टीचे सचिव म्हणून हांव ताका डिक्लेअर करता. पर्रीकाराचो पूत म्हूण उत्पलाक खंय मान, मात सिद्धेश पार्टीक वावुरला. सिद्धेशाच्या खांद्यावयल्यान तानावडेचो बाण. पळय, एक आयकून घे, उत्पलाक आनी सिद्धेशाक कंपॅरिजन करनाका. उत्पल पर्रीकर हो मनोहरभाईचो चलो, वी रिस्पेक्ट. सिद्धेश नायक जो आसा तो कोणाकूय जरी गोंयभर विचारलो आसत जाल्यार सिद्धेश नायकान भारतीय जनता पार्टीचें पूर्णपणे सगळ्या पोजिशनाचेर काम केल्लें आसा. त्यामुळे सिद्धेश आनी उत्पल अशें कंपॅरिजन करनाका. हांव तशें कांय सांगपाक शकना, कारण तें कशें आसता की एखाद्यान कोणें आयकलें आसत जाल्यार ताका सांगपाक बरें आसता. सावड्डेचो खासदार विनय कुमारजुवेचो सिद्धेश दोगांकूय काडून प्रचाराक वास्को. कुमारजुव्यान जनिताक तेंको दितलो काय विचारल्यार सिद्धेशाची ही जाप. कुमारजुवे मतदारसंघात तुका वास्कोची जबाबदारी दिला म्हणटा. कुमारजुवे मतदारसंघात जनिता मडकयेकराक तुजो सपोर्ट आसतलो? म्हाका पक्षान वास्कोची जबाबदारी दिल्ली आसा. हांव वास्को मतदारसंघान आतां हेजे फुडें वचून काम करतलो. कुंभारलो मतदारसंघाचें तुमी जर म्हणत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचे ऑफिशियल कॅन्डिडेट आसा आनी पक्षाचे कार्यकर्ते काम करतात. हांव वास्को मतदारसंघान पक्षान वास्को मतदारसंघाची जबाबदारी दिल्ली आसा. वास्को माझें मत पणजेन आसा. हांव वास्कोच्या मतदारान म्हणटलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी शिरीष कुंकळकार. गोंयांत डबल इंजीन फेल, सरकारान कसलींच कामां केल्लीं नात. काँग्रेसीक लोकांनी एक संद दिवची म्हूण कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष DK शिवकुमाराचो उलो. आपल्या कडेन 10 डिफेक्टर परत काँग्रेसीक येता म्हणून आयिल्ले. आमी आमच्या भुमिकेचेर ठाम रावले, एकल्याकय घेतलो ना. लोकांक न्यू फेस दिले, तांणी फुटचें ना म्हणून खंय सोपूत घेतला. आम्ही सगळे शक्तीशी जाण श्रीफळ धरून आम्ही प्रतिज्ञा करता काँग्रेसीन जे आमकां तिकीट दिल्ली आसा त्या हातून आमी निवडून येवन आमी देवटेन वतना पक्षा बरोबर एकनिश्ठ रावन पक्षाचे उदरगत जाता अशें काम करतले. आमी पक्षा बरोबर एकनिश्ठ रावतले. You had a double engine government, but here in this double engine government in Goa and Delhi you could not deliver. The peak on corruption, on COVID was so high, even the governor had to admit that there is a big corruption in the state. I appeal to all my Goan friends and the voters, please, with a folded hand, please give us a chance. We will give a stable government. We will give a government with a national image. We did not encourage even a single defectors. Among the 17, nearly 10 members wanted to rejoin us, come back to us. They came, some of them even met me at Bangalore. We did not agree. Even they met me personally. A few of them met me at Delhi also. We did not agree. Now we have selected youngsters, new faces. All of them have pledged that we will not shift our loyalty. We will stay with the flag which the country has given them freedom. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट.
Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. लुईझीन फातोड्डे फाटीं सरलो. सगळ्या टीएमसी उमेदवारांचो प्रचार करूंक सोदता म्हूण फातोड्डेची उमेदवारी फाटीं घेता म्हूण टीएमसीचो राज्यसभा खासदार उपाध्यक्ष लुईझीनाचें राजांव. टीएमसीक हे तरणाटे आनी बायलांक सुवात दिवंक सोदता. फातोड्डे टीएमसीच्या आदोगाद सिओला वाज विजया आड वेंचणुकेक तयार. तरणाट्यांनी खंय राजकारणांत येवपाची गरज. I hereby announce my withdrawal as Goa TMC candidate from Fathoda and hand over the bait to a young lady, young professional, young advocate, and that has been the policy of the party to empower the women. I'm delighted to be able to take on Vijay Sardesai, who has been the person who has jumped, who has provided an unstable government to us. जो फातोड्याचो लोक जो आहा तेमकां चेंज जाय. सो चेंज करपाक एक भुरगें यूथ तरी आज बसयला आमी जाल्यार जरूर बाय शिवला विक्ट्री कोतलें दुबावना. So 15 days is enough to stand by the truth, and 15 seconds is enough to go and push your button on Don't Fool and to make the right choice. Because if you miss this chance now, do not blame us later, and do not blame anybody later that you had no choice. आमदार उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराची घरकान्न सावित्री कवळेकारान सांग्यार प्रचाराक नीट धरला. आमदार जाल्यार सांगेकारांक एक बरो बस स्टँड आनी नुस्त्याचें मार्केट दिता म्हूण सावित्रीन उतर दिलां. बीजेपीन तिकेट रिजेक्ट केले उपरांत सावित्री सांग्यार अपक्ष रावल्या. प्रचाराक खंय बरो रिस्पॉन्स येता. लोकांनी जर म्हाका निवडून दिलें जाल्यार हांव पयलीं तांकां कॉन्फिडन्सा घेवन तेंचे मदीं एक विश्वास निर्माण करून तांकां कॉन्फिडन्स तेंचो सारको घेवन हांव तें काम करपाक प्रायोरिटी दितलें आनी बऱ्यांतलो बरो असो फीश मार्केट सांग्या भितर जावचो, सांगेकाराक मेळचो. जे संपूर्ण गोंयांत सावथ गोवा तुमी पळयलात जाल्यार असले कडेन बरें डेवलप जाल्ले आसात. तशेंच आमच्या सांगेकाराकूय जावचें अशें म्हाका दिसता. सगळे मतदारसंघाक बरें बस स्टँड आसात आनी सांगेकारा खातीरूय एक बरो बस स्टँड असो उपलब्ध जावचो. कित्याक नेत्रावळी वाड्या तुमकां खबर आसतलें 35 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून लोक येतात तेन्ना त्या लोकांक खूब त्रास जातात. खास करून ज्यो महिला असतात तांकां इतले पयस ट्रॅव्हलिंग करून येतरी सांगे बस स्टँडार एक बरी सगळे तरेच्यो वेवस्था आसच्यो अशें म्हाका दिसता. आनी एक बरो बस स्टँडूय तांकां उपलब्ध करून दिवपाक हांव प्रायोरिटीचेर हे दोनी कामां हांव घेतलें जर सांगेकारांनी म्हाका निवडून दिलें जाल्यार. सव्वीस जानेराक कोलवाळे जेलींत रेड पडली म्हणटा ती गजाल खंय सारकी न्ही. कसल्योच निशिद्ध वस्तू सापडूना म्हूण कोलवाळे जेल अधिकारिणीचो खुलासो. रुटीन चॅकअपांत त्या दिसा खंय ब्लॉक नंबर 2 आनी 4 तपाशिल्ले. थंय कसल्योच निशिद्ध वस्तू मेळूं ना म्हणून जेल सुप्रिटेंडंट प्रुडंटाक सांगता. रेडींत कितलेशेच मोबायल, गांजा, लाखांची कॅश मेळ्ळी म्हणून खबरो आयिल्ल्यो. फाटल्या 15 वर्सांत मयेच्या आमदारांनी विधानसभेंत मयेच्या प्रस्नाक वाचा फोडिल्ली ना म्हूण मयेचो अपक्ष उमेदवार मिलिंद पिळगांवकार उलयला. मिलिंदान कारापुरा प्रचार सुरू केलो. कारापूर पिळगांव पूल जावंक जाय.
सरकारी वा प्रायव्हेट जॉब मयेच्या भुरग्यांक कशे मेळटले ताचो आनी मयेच्या उदरगतीचो मिलिंदान खंय प्लान केला. मिलिंद भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मिलिंद भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आमचे जे युवक आसा ह्या युवकांक तेंच्यो नोकऱ्यो कश्यो मेळटल्यो, नोकऱ्या खातीर तांकां प्राधान्य कशें दितले, स्टार्टअप जे आसा हे स्टार्टअप भुरग्यां खातीर प्रमोट कशें करतले आमी, हे सगळ्यो हेल्थ सेक्टर जे आसा आमचे हे हेल्थ सेक्टर कशें इम्प्रूव करतले, प्रत्येक जे आमची हेल्थ सेंटरां आसा ती इम्प्रूव करून एक मोबायल क्लिनीक ह्या आमच्या मतदारसंघा खातीर सेपरेट अशी येवपाक जाय. अशे कितल्योश्योच आमच्यो योजना आसा. ह्यो योजना फुडल्या 5 वर्सांत सगळ्या आमच्या मतदारां कडेन पावतल्यो. मतदारसंघान ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा की जे राजकारण सद्या चलता ह्या राजकारणाक खंय तरी बंद पडपाक जाय. भुरग्यांच्यो नोकऱ्यो ज्यो विकल्यो वयता ह्यो बंद जावपाक जाय. भुरग्यांक आमच्या प्रायव्हेट सेक्टराचे जॉब मेळपा खातीर एकूय उद्योग गेले 15 वर्सां येवंक ना. ह्या मतदारसंघान ते हाडपाची गरज आसा. कितलेशेच आसात. कारापूरचे जे पिळगांव कारापूर ब्रिज हो जावपाक जायो. कारापूर आमचे जे युवक आसा ह्या युवकां खातीर जे ग्रावंड सद्या ना आनी जे आसा त्या ग्रावंडाकूय कितें तरी विघ्न हाडपाचो जो काम चल्ला हे सगळें बंद जावपाक जाय. मतदारसंघाचो संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास कितें हो फुडल्या 5 वर्सांक खरोखर लोकांक कळटलो. विधानसभेन गेली 15 वर्सां आमचे जे नेतृत्व केलां आमदारांनी तेंच्यांनी आमच्या खातीर केन्नाच आवाज आमचो विधानसभेन व्हरोन बुलंद करूंक ना. तो करपाचो आमचो पुरेपूर प्रयत्न आसतलो. वो आवाज कोणाचो? मिलिंद सरांचो. वो आवाज कोणाचो? मिलिंद सरांचो. मिलिंद भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. खेळ आनी धर्मीक गजाली बरोबर गोंयक बाकीचे कितलेशाच गजालींनी गिरेस्त म्हूण गोंयचो राज्यपाल उलयलो. पद्मश्री भौमानिस्त स्वामी ब्रह्मेशानंदाचार्य आनी फुटबॉलर ब्रह्मानंद शकवाळकाराचो राजभवनांत भोवमान. हिमाचलाचो राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकरूय आशिल्लो. मोदी सरकाराच्या राजवटींत खंय योग्य व्यक्तीक पद्म भोवमान मेळपाक लागल्यात. Our flourishing our spiritual field and sports field, these are the two important fields. Definitely Goa will come up more and more. I am praying for the development of such activities, and Goa is a rich state, per capita income is more here, and in all other fields this is one of the richest states in India. I don't know, Himachal Pradesh, I don't know. Anyway, richest state, and for promoting spiritualism and promoting sports, these two eminent persons, they will contribute more and more, and I once again I am praying Almighty God bless all of us. सन्मानात पुरस्कृत केल्ले आसात, सन्मानित केल्ले आसात अशा व्यक्तींच्या बरोबर आमकां केन्ना बसपाक मेळटलें, तांच्या बरोबर उलोवपाक मेळटलें अशें दिसूंक नाशिल्लें. फाटल्या कांय वर्सांनी योग्य व्यक्तीक पद्मभूषण, पद्मश्री मेळप, पद्म पुरस्कार मेळप अशें सुरू जाल्लें आसा. I'm grateful to All India Football Federation, the Goa Football Federation, entire football fraternity in Goa, not only in Goa, there's so many states like Kerala, Bangalore, Karnataka, Tamil Nadu, Punjab, Bengal, okay, where I have met. So I thank the fraternity throughout the country. ऑनर जो है वो पद्मश्री के बाद हमें आज राजभवन से मिल रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेरे ध्यान में रहेगी. क्योंकि हमें लगता था कि एक फादरली या एक ऐसा व्यक्ति जो हर गोवा के यानी कॉर्नर में कुछ हो रहा है उसके ऊपर नजर रखने वाला एक पिता समान, एक एल्डरली पर्सन ये राजभवन में बैठा है. और माता समान हमारे मिसेस पिल्लाई जी भी यहाँ बैठी हैं, तो उनकी नजर हर पहलू पर होती है. प्रमोद सावंत नावाक मुख्यमंत्री, कारभार चलयतालो ताचे वेलो बंडी मॅन. तो सांगतालो तेंच खंय मुख्यमंत्री आयकतालो. कॅबिनेटाक मंत्र्याचे उतराक मान नाशिल्लो. बंडी मॅन सांगता ती बिलां आनी प्रस्ताव खंय पास. तिगांची कोटरी सरकार चलयताली. काँग्रेसींत गेल्लो आदलो आमदार मंत्री मायकलाचो सुपर सीएमाचेर फार. वोट
where the government will hear the people, listen to the people and do the voice of the people. जो लोकांचो आवाज हा, जो voice हा, that will be the governance. गव्हर्नन्स जे 5 वर्सांक जावपाक जाय हे अशे तरेन जावपाक जाय की लोक जे मागता तेच दिवपाक जाय. लोकांचेर फोर्सान कांय दिवप ना. सीएम एक्चुअली तो नासलो. मुख्यमंत्री म्हणटा पळय तो, तेका हांव मानतालो. तो आमचो फ्रेंड. आमी वांगडा थिंगेर वचपी, थिंगेर तो आमगेर येवपी, ती वेगळी गजाल. पूण पार्टीन मुख्यमंत्री म्हणून तेजे वयर आनी कोण आसलो. तो जावन आसलो बंडी मॅन. ते सगळे लोक वखता तेका आनी तो सांगता पळय तें प्रमोद सावंत करतालो. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत तेणें जी 2.5 वर्सांक काम केलां ते मॅक्सिमम जी बिलां आहा एसेंब्लीन जी येयल्या बिलां ओर कसले डिसिजन जे आहा हे बंडी मॅन घेतालो. आनी बंडी मॅन डिसिजन घेवन तेका कळयतालो हें अशें जावंक जाय, हें अशें जावंक जाय. जे लेजिस्लेचर विंग सांगताले, जे कॅबिनेट सांगताले ते मुख्यमंत्र्यान केन्ना आयकूंक ना. कोटेरी आसली 2-3 जाणांची कोटेरी तीच चलयताली. कोण म्हणून ती कोटेरी ती सगळे लोक जाणात. तेंची नांवां घेवन कांय आनी उलोवन फायदो ना. योग्य टायमार घेवप तेंची नांवां. वाघेरी दोंगराचेर प्रकल्पाक झाडांची कत्तल चल्ल्या. बांदकाम जाता म्हणून फाटले कांय दीस बोवाळ पडला. ग्रीन एक्टिविस्ट आवाज काडीत आसात. कोण म्हणटा मोकाशांची जमीन, मालकी कस्तल्यांची. रानां खातें सांगता ती प्रायवेट जागा, तांच्यांनी विकूं येता. मात पक्कें बांदकाम खंय करूंक मेळना. थंय झाडां मारले म्हणटा ती गजाल खंय सारकी न्ही. वाघेरी दोंगरार प्रकल्पाक झाडांची कत्तल चल्ल्या. बांदकाम जाता म्हूण फाटले कांय दीस बोवाळ पडला. ग्रीन एक्टिविस्ट आवाज काडटात. कोण म्हणटा मोकाशाची जमीन, मालकी कस्तल्यांची. रानां खातें सांगतात ती प्रायवेट जागा, ताच्यान विकूं येता. मात पक्कें बांदकाम करूंक मेळना. थंय झाडां मारले म्हणटा ती गजाल खंय सारकी न्ही. वाघाचो अधिवास ह्या वाघेरीचेर पूर्वापार आसा आनी अशा वाघाच्या वाठारांत हो जर प्रकल्प येत जाल्यार निश्चितपणान ताचे दुश्परिणाम जे आसा ते थळाव्या शेतकऱ्यांक, थळाव्या लोकांक भोगचे पडटाले. व्हडलें स्ट्रक्चर आनी झाडांची कत्तल केल्या. सब डिविजन करपाक खांबे घातल्या भितर. सगळे जे रान आसा नाशाडी करपाची चालू आसा. आतां आयकलां ते मोकासो तो विकला म्हणून, आपलो मोकासो म्हणून. हें विकला पळय तें विकप पयले खातीर कायदा भायर आहा. तो बेसिकली वो जो एरिया है जिसके बारे में डिस्प्यूट है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड कंबाइंड 8-10 लोगों की प्रॉपर्टी है और उसमें प्राइवेट फॉरेस्ट में वो सावंत अनकारापुरकर में आइडेंटिफाई भी हुई थी, कंफर्म भी हुई है. तो पेड़ उन्होंने नहीं काटे हैं, थोड़ी सी झाड़ियाँ क्लियर करके उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिमार्केट की है, पिलर्स डाले हैं. तो हम लोगों ने उनको बोला है कि कोई भी आप नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी विदाउट परमिशन नहीं कर सकते हैं. विच दे हैव एग्रीड ऑल्सो. नहीं, प्रॉपर्टी बेचने का उनका अधिकार है. कोई भी आदमी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉरेस्ट भी हो तो बेच सकता है, किसी को बेच ही सकता है. अगर प्राइवेट फॉरेस्ट को बेचता है तो उसको पूरा अधिकार है बेचने का. वो टेंट उन्होंने डाले हैं, लेबर को अपने रखने के लिए जो क्लियर किया उस एरिया की झाड़ियों को क्लियर करके अपने जो पिलर लगाए हैं तो उसके लिए उन्होंने कपड़ों के 2 या 3 टेंट डाले थे लेबर को रात को रुकने के लिए. वो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है. थंय खंय इको प्रकल्प करूं येता, परमनंट बांदकाम करूंक मेळना. तो इसलिए इको टूरिज्म जो जिसमें परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं, उस तरह की एक्टिविटी टाइप ही कुछ ही एक्टिविटीज़ अलाउड हैं और उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, स्टेट इको टूरिज्म मैनेजमेंट प्लान कमेटी है, तो उसके थ्रू ही होगा अगर कुछ होगा तो. बट अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है. अभी वहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ आता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं करेगा. नहीं करेगा. कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर अलाउड नहीं है. इको सेंसिटिव जोन में है तो वहाँ पे अगर इको टूरिज्म वो करना चाहते हैं तो उनको अप्रूवल लेके कर सकते हैं. बट अदरवाइज कोई परमानेंट स्ट्रक्चर अलाउड नहीं होगा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.